इंडिया बनेगा मंच सर्त जिखल्या उपरांत अमित राजपूत आणि साक्षी कुडतरकाराचे फुडले टार्गेट आसा वर्ल्ड लॅटिन चॅम्पियनशीप ही डान्स सर्त जिखपाची। हे खातीर तांकां गरज आसा अर्थीक तेक्याची। सरकारा कडच्यान तेको मेळटलो म्हण तांकां आस्त। गोंयांत टॅलंट खूब आसा, गरज आसा ती अर्थीक मदतीची। फोंडेच्या अमित राजपूत आणि साक्षी कुडतरकारान इंडिया बनेगा मंच सर्त जिखली। प्रेक्षक मायबाप आशिल्ल्या सर्तीत सगळ्यांत चड वोट जिखून हे जोडयेन नाचाच्या मळार आनी एक पावल फुडें घाले। हेर सर्ती परस वेगळी अशी ही सर्त। हांगासर परीक्षक नासले, प्रेक्षकूच परीक्षक। अमित आणि साक्षीन पुराय भारतांतल्या प्रेक्षकांची मनां जिखली। हे जोडयेन गोंयचें नांव एकदां न्ही तर खुबशे फावटी टेलिव्हिजनाचेर फामाद केले। ऑल एशिया साल्सा चॅम्पियन्स 2016 तांच्या नांवार आसा। ऑल एशिया बस्ता चॅम्पियन्स 2016 ते रनर्स अप थारिल्ले। ऑल एशिया लिडिंग प्रोफेशनल चॅम्प म्हणून तांच्या नावाची घोषणा जाल्या आणि आता तांणी इंडिया गॉट टॅलेंट सर्त जिखल्या। भारतीय प्रेक्षकां खातीर अमित राजपूत आणि साक्षी कुडतरकार ही नावां तशी नवी ना। ही जोडी डान्स प्लस सीझन 2 सर्तीत वायल्ड कार्ड एंट्री मेळोवन टॉप 6 मेरेन पाविल्ली। सावथांतल्या उग्रम उज्वलम 2 ह्या डान्स रियलिटी शोन ती फायनलीक पाविल्ली। इंडियाज गॉट टॅलेंट सीझन 5 च्या सेमीफायनलीत ही जोडी पाविल्ली। वोट कमी पडिल्ल्यान ही जोडी तेन्ना भायर पडिल्ली, पूण हे फावट तांणी प्रेक्षकांची मनां जिखली आणि घसघशीत वोट मेळयले। अमित आसगांवच्या एल शेदाय आणि फोंडेच्या किड्स नेस्टान डान्स शिकयता, जाल्यार साक्षी जेएम्स कॉलेजीत कॉमर्साच्या 3ऱ्या वर्साक शिकता। गोंयांत टॅलंट खूप आसा, सरकारान आर्थीक तेंको दीत जाल्यार गोंयचें नांव व्हड जातलें म्हूण साक्षी म्हणटा। आम्ही खूप रियालिटी शोज ट्राय केला आणि आम्ही खंय ना खंय रियालिटी शोज हिट सुद्धा केला, पण गोवा गव्हर्मेंटान आमकां कांयच हेल्प केलेली ना अजून पर्यंत फॉर मनी मॅटर जावं इफ प्रमोशन जावं। पण आमी हे अपील करपाक सोदता की प्लीज आमकां मातशी हेल्प करा सो दॅट बिकॉज गोवान खूब टॅलंट आसा। जर गोवाच्या टॅलंटाक प्लॅटफॉर्म मेळपाना तोपर्यंत गोवाकूच कळपाना की गोवान कितलो टॅलंट आसा, तांकां कळपाना की ती खंय स्टँड जाता। सो हांव इतलेंच प्लीज करपाक सोदता की तुमी अशें हेल्प करा अशें टॅलंटांक फुडें येवपाक। आनी जर तुमकां आमकां हेल्प करपाक जाय जाल्यार आमी सांगूं शकता की आमी एक इंडियाक रिप्रेजेंट करपाक सोदता इंटरनॅशनली आनी तेज्या खातीर आमकां फायनान्शियल सपोर्ट जाय पडटलो। सो आमी प्लीज तुमकां प्लीड करता की आमकां मातसो फायनान्शियल सपोर्ट करून तुमी हेल्प करचो। गोंयच्या तशेंच पुराय भारताच्या प्रेक्षकांचे ह्या जोडयेन उपकार मानले। ह्या फुडें असोच तेंको दिवचो म्हूण उलोय मारलो। We really enjoyed the performance of finale because आमकां कितें नवें शिकपाक मेळटालें दर टायमार आनी आमचे एक ग्रोथ आसले ते every time it was going up and up. So me and Sakshi were really happy with this particular show, that is India Banega Manch. Thank you Goa for voting and getting us into the finale and making us win and get this title to Goa. And even though India full Indian आमकां सपोर्ट केलो, गोवान आमकां सपोर्ट केलो, सो आमकां खूब 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 धन्यवाद दिता आनी अशेंच आमचे तुमचे सपोर्ट आमचे कडेन आसूं दी आनी थँक्यू सो मच फॉर वोटिंग अँड कीप सपोर्टिंग अस। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। भारताच्या इतिहासात पहिलेच खेप बायला फुटबॉल पंगडाक एक बायल मनीस कोचिंग करतली आणि हे ऑर्डर फावो जाला गोंयच्या मॅमॉल रॉकीक। राष्ट्रीय पंगडाचे आदले प्लेयर मॅमॉलान कोचिंग लायसनां पुराय करीत कोचिंगाच्या उंचेल्या पावड्यार उडी मारल्या। प्रुडंटान घेतिल्ल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीन मॅमॉलान हो प्रवास शब्दांनी मांडलो। Started playing from 2000 till now. Till 2010 I was playing. I played for the country for three times. There was a lot of support from Goa Football Association time of playing, and then I started coaching. I did my D license in 2005. Slowly I completed my B, C, A, all I have completed, and presently I'm with the national team from 2012. Till now this is one of the greatest achievement
what I was always looking up for. I would like to thank AIFF for appointing me as a head coach for the senior national women's team. I think it's not only for me, it's like proud for all the girls, because I think this is the first time ever in India a woman coach has been appointed as a head coach for the senior team. So I feel again the she power, girl power, they say, so it's one of the proud moment what I am at present going through. But again, there is a lot of pressure because we are playing 2 matches with the Malaysian national women's team. Looking forward to win both the matches. 10 days I have to prepare the team in New Delhi, the camp is. After that the team is leaving to Malaysia. So all excited. Women's football, what it was and what it is now, it's like it's grown, miles. When I was playing, we didn't have a lot of things, but now the girls are getting much more things, much more facilities, but still we are a little behind than boys in facility wise. It's again, we cannot compare things, but for me I say, okay, what we are getting, let's do something and prove it like we are better. So nothing to say like we don't get this, still we are having these problems. I think in all the field the same problems, we are all the girls or men or women, all are facing the same problem. So it's, I think now even in Goa, the grassroots and things and development in women's football, it's growing. Same as national team, same from what it was, it has grown, and I'm sure in future it will grow, because after 4 years we are playing these friendly matches with Malaysian team. I want to thank SAG. I work for Sports Authority of Goa, so would like to thank the executive director, BM Prabhudesai. He's always supporting, helping, and from last more than 8 years I'm working for SAG, so I had never any problem. They were always supportive. They were letting me to go for courses, letting me go for the national team, the state assignment, and even the joint director, Mr. Bruno Coutinho, never stopped me from anything. Sir was always supportive, encouraging. Even GFA president Elvis Gomes, sir also was always helping hand, never said no to anything. All my coaches who I was under training, they always supported me, my family. ICC वुमन्स वर्ल्ड कपाच्या महत्वाच्या मॅचीत गोयच्या शिखा पांडेन पहिल्याच बॉलार विकेट घेवन भारताक ब्रेक थ्रू दिलो. एका तरेन क्वार्टर फायनल मॅच आशिल्ल्या न्यूझीलंडा मुखार भारतान मिताली राजाच्या सेंचुरीच्या आणि वेदा कृष्णमूर्तीच्या हाफ सेंचुरीच्या नेटार 266 रनांचे आव्हान दवरला. प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.